Speaker sir, I rise to speak on the budget presented for 2024-25. Speaker sir, Magdista basic facilities like water, light, electricity, roads, toilets, health, education and gurjeche. Ani amgela Honorable Chief Minister Sorampun Goa a program kello village panchayat wise. Almost 79 panchayats were covered. Initiative is good, vichar bara hai, but people, common log satisfied now. I'll tell you why. Speaker, Honorable Amgelo Prime Minister, Viksit Bharat ही यात्रा केल्या आणि आमगे गोंयच्या सरकारान ही विकसित भारताचे ऑलमोस्ट एंटायर गोवा म्हाका दिसता पावयल्या. बट विकसित भारताचे जे मेन मुद्दे कितें आशिल्ले ते हायलायट जाले ओ म्हाका सुद्दां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एडवर्टायजमेंट चड जाला हें आमी चोवपाक गरजेचें आहा. सो दिस इज वन थिंग आय वॉन्टेड टू bring to your notice. Speaker sir, health, when we talk about health sector, 2121.86 crores have been allotted. Investment in healthcare infrastructure is need of the hour. Speaker sir, आज तरी तूं हॉस्पिटलांत चोयल जाल्यार shortage of doctors, good doctors, nurses, health staff, sort of equipments, X-ray machines are not there. When I speak about my Kepen constituency, म्हाका दिसता केपें जे आमगेले हेल्थ सेंटर्स आहाय हिंगा बाळ्ळी आनी आमगेल्या केपें टावनाक फाटीं एक मुद्दो आयलो व्हडलो इशू जालो. इवन इट केम ऑन द प्रेस. थिंगा एक्सरे मशीन चलना आहले, बट द हेल्थ ऑफिसर हू इज देयर वॉज व्हेरी कॉपरेटीव. ही केम एंड मेट मी आनी हें तें सॉर्ट आवट करता म्हणला. माय रिजन इज वॉट तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हेल्थ सेक्टरान 2121 दिले क्रोर दिले. म्हाका दिसता दिस इज नॉट सफिशंट. आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हितूंक आनीक फंड वाडोवचो. दिस इज माय कन्सर्न. 2021 पावनाय मरे पावल जाल्यार हुंय. स्पीकर सर, लास्ट टायम आय रेज द इशू इन आमगे केप्यान काणकोण तुकाय लागता आनी एक किडनी फेलियर्स. दिस इशू हॅज टू बी एड्रेस्ड ऑन अर्जंट बेजीस आनी तेजेर म्हाका स्टडी करपाक लायिल्लें. बट इन दीस नथींग हॅज बीन रेज, कांयच बरयलो ना. This has to be done on urgent basis. आमगेले जे किडनी फेलियर्स काणकोण आनी केपें एरिया हे मातशें एड्रेस करपा जाय. स्पीकर सर, आमी म्हणटा हेल्थ सेंटरान 2021 क्रोर दिलोय. म्हाका दिसता आय गॉट अ रिपोर्ट सेईंग दॅट GMC फार्मसी आहा ती हुंय लीक जाता 3-4 वर्स जालीं आनी स्टाफ कंटिन्युअसली हिंगासून थिंगावन मेडिसीन घाताय. सायडीन थिंगसून थिंग शिफ्ट कोताय मेडिसिनां सो दॅट द मेडिसिन्स डोंट गेट स्पॉयल्ड. सो दीस हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. Speaker sir, when I talk about the roads, केपेंच्या मतदारसंघाक डेफिनेटली पयलीं बाब निलेश काब्रालांनी काम जायत केलें आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी काम कोता. सो बट 2-3 रस्ते, वन रोड वीच इज इन वाउल्ला काम स्टार्ट केलां बट द फंड इज लेस. आतां ते लँडस्लायड जावन देंवत आहा, तुका खबर आहा ती. आनी म्हाका दिसता दॅट फंड हॅज टू बी रेज कित्याक तो अमावंट गेलो तो पावलो ना. काटींग जावन ताका रिटेनिंग वॉलूय जाय पडटली. So I bring to your notice, Baula Rostyak, that is to be enhanced, amount वाडोवपा देव. Similar way, Morpillai Road, आमगेलो तो जालोलो आहा. So म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा सांगता फ्रॉम वोंटे टू दाबे रोडाचे इशू आहा, that amount has to be as fast release करपा जाय. Speaker sir, when we talk about civil supplies, 68.69 crores have been allotted. Non-functioning of e-services, and आमगे डायरेक्टर जो आहा आमगे जयवंत तारी तो व्हेरी कॉपरेटीव. जेन्ना हांवें फाटीं एक पाट फोन केला, आय वॉज फॉलोइंग अप विथ हिम. ते ई सर्विसीस इज नॉट वर्किंग आनी देन ही हॅड रिमूव्ड अ ऑर्डर. बट टू लास्ट विकान चोय पोत्तुनूय म्हाका दिसता तेणें बाय फिजिकली घेवपाक केल्ल्यो त्यो. बट आतां पोत्तुनूय कितके न्यू एप स्टार्ट केला आनी तरी पासून आज मॉर्निंग येयलो तुमगे ऑफिसान लोक गेलो ते म्हणटाय तें पोत्तून चलना. दोज हॅव टू बी रेक्टिफायड. स्पीकर सर, वेन वी स्पीक अबाउट सिवील सप्लाय वी शूड मेक शुअर दॅट द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स have supplied to the people should be timely supplied and it should be fit for human consumption. Last year कितले जाल तें तुमकां खबर आहा, जेवण केशें येयलें आनी हो जेवण जेयत कोण बारीक सामान्य लोक आहा तो जेवण जेयता. इन्वेस्टमेंट इतलें पयशे इतलो आहा बट लोकां समज तें जेवण थोडें कितें मेळटा तें सारकें मेळना जाल्यार फायदो कितें. सो दीस थिंग हॅज टू बी नोटेड आनी असलें जें जेवण येता तें बंद करपाक जाय. सिमिलर वे सिवील सप्लायज आमगेलो तो Abdul Qadir Sheikh in Kepe aha. He is also a very prominent person, borough officer. He helps, but this main thing is that e-services they rectify करपा जाय.
तांकां फिजिकली जे न्यू रेशन कार्ड कॅन्सलेशन कितें आहा तितलें घालपाक म्हाका दिसता ताबडतोब स्टार्ट जावपा जाय. स्पिकर सर, आतां जे ओल्ड आहाय तिका कोणा हँडिकॅप आहाय तांकां इज अ सिवील सप्लायज, तांकां फूड ग्रेन्स कितें मेळटाय तांकां व्हरपा येवपा जायना, व्हरपा येवपा जायना जायत पाटी तेंगेले 5-6 म्हयने वता. म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टार्ट दॅट होम डिलिव्हरी फॉर दीस एल्डरली पीपल वो कोण हँडिकॅप म्हणजे डिसेबल आहाय तांकां म्हाका दिसता हें पावोवपाचें चडशी गरज आहा. स्पिकर सर, आमगेले बोथ द कलेक्टरेट्स नॉर्थ एंड साउथ म्हाका दिसता ऑलमोस्ट क्रोर्स ऑफ रुपीज हॅज बीन गिवन टू देम. देर आर इन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा म्हाका दिसता तेंगेले फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर्स मामलेदार्स म्हाका दिसता शॉर्ट आहाय कितें खबर ना. मुणकार केसीस आमगेल्या केपें मतदारसंघात देर आर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ मुणकार केसीस वीच वर पेंडींग. सो दीस हॅव टू बी टेकन नोट आनी जात तितली बेगीन ह्यो केसीस हॅव टू बी सेटल्ड. स्पिकर सर, वेन आय टॉक अबाउट केपें पुलीस स्टेशन, लास्ट 2 वर्सां हांव मुद्दो काडिता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां हें पुलीस स्टेशन इतलें गरजे आहा. म्हाका दिसता कित्या लागून तें काम पेंडींग आहा तें म्हाका कळना. आय हॅव स्पोकन टू द कॉन्ट्रॅक्टर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक पाट सांगिल्लें हें पुलीस स्टेशन कंप्लीट ताबडतोब जावपा जाय. हें पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता फंड कितें तरी इशू जाय तो बी सॉर्टेड आउट आनी पुलीस स्टेशन कंप्लीट जावपा जाय. स्पिकर सर, इलेक्शना पयलीं एक बस स्टँडाचें फावंडेशन घायल्लें आमगे केप्यां. आज पासून तो हातोरूय ना आनी तें बस स्टँडूय ना थिंगा. सो बस स्टँडाचो हो मुद्दो खूंय पावला, हो प्रपोजल आहा ना म्हाका ऑनरेबल आमगेले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविनान सांगिल्लें ना जातलें म्हूण वी हॅव टू रीलूक इन टू दॅट मॅटर. दीस हॅज टू बी सॉर्टेड आउट. स्पिकर सर, म्युनिसिपल बिल्डींग केपें म्युनिसिपल बिल्डींग आमगे चीफ मिनिस्टरांनी इनॉग्रेट केल्लें. कितें जालें? कांय जालें ना. कोण आहा तितूंक? कोणूय ना. सो म्युनिसिपल बिल्डींग आतां गोळे तें हांव आमदार काँग्रेसाचो आनी कौन्सील BJP आहा म्हूण वता तेच काय ना. म्हाका तें BJP कौन्सील आहल्यार प्रॉब्लम ना. मातशें तें म्युनिसिपल बिल्डींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्लीज तें कमेंट्स कर, स्टार्ट कर. लोकांक त्रास जाताय, सारके त्रास जाताय. ना ना तूं कर, म्हाका आपय नाल्यार जाता. आनी एक सेकेंड इनॉग्रेशन कर म्हळ्यार कर. स्पिकर सर, द पर्पज ऑफ दॅट बिल्डींग वॉज फीश एंड वेजिटेबल मार्केट म्हूण तें केल्लें. आतां थिंगा लोकांक फीश आनी वेजिटेबल इंकपाक जाग ना, कांय ना थिंगा. सो वी हॅव टू अलॉट अ लँड फॉर देम. तें आतां आमगेले म्हाका दिसता ऑनरेबल सुभाष बाबा आमगेलो मिनिस्टर आहा तेंगे बँकाचो जागो दिसता म्हाका. त्या जाग्यार ऑन रेंट बेजीस हें आतां फीश वेजिटेबल हें मार्केट चलयताय. बट कितलें तेंप हाल समज तें उठ जाल्यार लोकांक उठोवं पडटलें. लोक खूंय वयतलो? रेंटूय दिलें ना खूंय थंय. तुंगलें सरकार म्हूण दिलें नासतलें. सो म्हाका दिसता हो जागो नाल्यार आमकां दियाय मरे तो, आमी बांदया थिंगा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें सुभाष बाबाको माग हो जागो आमकां जायो. वेजिटेबल एंड फीश वेंडरांक इतली त्रास जाताय की जाग ना केप्यांक. एक्चुअली पर्पज ऑफ दॅट बिल्डींग वॉज फीश एंड वेजिटेबल. थिंग पळय लोक नुस्त्या फ्रूट हें विकतालो बट तांकां भायर गेल्यान तांकां जागो ना. सो दीस बिल्डींग हॅज टू बी स्टार्टेड कमेन्स्ड एट द अर्लियस्ट. अरे मुगे 2 मिनट जाल्यो. स्पिकर सर, 10 crores हॅव बीन अलॉटेड टू काबो दे रामा फोर्ट. म्हाका दिसता आज पासून आमगेलो मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवची. हें म्हाका दिसता रेन्युवेशन रिस्टोरेशन ऑफ दीस फोर्ट हॅज टू बी डन. अलॉंग विथ इट आय स्पेशली तुका हावजां काडा. देर इज अ चर्च, सेंट एंटनीज चर्च in that fort and it is in a very point honorable minister सांगला has to be taken out on urgent basis. हे पासाचेर ते आमगे इतली वर्सांची फर्स्ट चर्च in full of almost that area has to be restored. तेजे फाटलें एक पोर्शन almost on the verge of collapse. I urge the honorable chief minister and आमगेलो archives आमगे minister archaeology to restore that chapel. आमी कोताय you just tell us to give honorable chief minister मातशें आयक. This is very important. तू म्हाका एश्योरन्स दी हिंगा. I will start the work. I will do the work. Honorable Chief Minister, there is a church in Cabo de Rama fort inside and it is सारके ancient पयलींचे एक church. नाले आम दोगांनी एक दीस या with the Chief Minister. ओय बट हांवें कोचें म्हाका दी, हांव कोता. I am ready to do the work. केन्ना जाय तेम जालो Honorable Chief Minister सांगला मातशें कोर आनी दी तें. It is very important. कित्याक मोण पडलो जाल्यार मागीर हालतून बांदून दिवपा न्ही तुमगे प्रॉपर्टी म्हणटले. जस्ट डू इट ऑन अर्जंट बेजीस आनी हे पासाचें तें मोटलें. हांव कोता तुमी म्हाका फारीक केल्यार जाता बट आय वील डू द वर्क. आय वील डू द वर्क. ना ना हें इम्पॉर्टंट जालें. हांवें कोच मरे न्हू. आय वील कॅरी ऑन द वर्क.
मातशें प्लीज कर आनी वील गेट डेट इन सिमिलर वे बेतूल फोर्ट आमी एक वर्सा वयताय छत्रपती शिवाजी आमगेल्या अभिषेका आनी लास्ट टायम तूं गेल्लो बट ते फोर्टाचें वी हॅव टू गिव देम ते मोन्युमेंट आर्कोलॉजी सायट म्हूण हें करपा जाय तेगेलो छत्रपती शिवाजी महाराजार कितें आहा तें कोण जाग्यार घाल वी कम फॉर द फंक्शन कोताय वयताय मात तेच फाटल्यान कोणाक कांय उगड आसना सो दॅट हॅज टू बी कितें तरी बरें करा इट कॅन बी अ गूड ट्युरिस्टीक सायट तेजे जाग्यार घाल्या सो वील हॅव टू डू बोथ दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी इन्क्लुडींग द चर्च स्पीकर सर जालें मरे स्कूल्स हांव काळजा मनोसान देव बरें म्हणटा चीफ मिनिस्टरा म्हगेली 2 हायस्कूल आनी तीन प्रायमरी स्कूल केले फातोर्पा स्कूल 1.7 lakhs हें आहा तें मातशें ताबडतोब कर ताळपत्री गायलो हांवें मात तितू लीक तें भितर उदक पडटा टेल द कॉन्ट्रॅक्टर टू कॅरी ऑन द वर्क आयलो जालो हांव तुगे हें चोला जस्ट कांय जालें ना 5 मिनट रे स्पीकर सर स्पीकर सर अंडर दिस भगवान मिश्रा मुंडा योजना 100 square meter प्लॉट एलोकेट केल्ले ते मुगे लोकांक अजून बरोयताय सगळें इम्प्लिमेंटेशन कितें आहा आमगे एसटी लोक आहा मोर दॅन 20% एसटी लोक आहा तांकां तुमी दिता म्हणलें आमगे खूंय दिलां केप्यां मतदारसंघां खूंय कितें रिजर्व जालें हांवें पळयलां आहा मरे जालें हांव ना आतां थिंग उलयता तूं पयलीं जा कितें रिजर्वेशन कर तूं रिजर्व कोण आमदार करतलो आनी तांकां रावपाक घर ना जाल्यार कितें फायदा आहा पयलीं जा कितें तांकां मागीर रिजर्व कर तेन्ना वालोर सरकाराक स्पीकर सर मुगे उलोवपाचें कांय जालें 12 मिनट जाली तुजी खूंय 12 मिनट जाल्यो 7 मिनट जाते 12 मिनिट्स स्पीकर सर मुगे आखी फूल हें होला प्लेइंग ग्राउंड तुवें म्हाका मतदारसंघाक मागलोले एक तरी ग्राउंड आहा तो एक आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा थांबवली त्या कॉन्ट्रॅक्टरा तूं अदरवायज ब्लॅक लिस्ट कर ना कितें कर ताका बरे भाशेन सांगून गेलें जस्ट फायनलायज दॅट ग्राउंड वी डोंट हॅव अ ग्राउंड स्पीकर सर आख्खे केपें मतदारसंघात 2 ग्राउंड आहाय ग्राउंड दी आमकां तुगे बजेट आमकां कांय दिलें ना तुवें आनी जीत गेलो जीत म्हणटा केप्यां दिलो म्हूण कितें दिलो कांय ना आं तुम्ही पळयतात GNH